नमस्कार. आजच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आजचो जर आमी स्टँडर्ड पळयलो, स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग जावं जगभरांतलो जो एक स्टँडर्ड पळयलो जाल्यार आमी दर एक क्षेत्रांत फुडें सरूंक अपग्रेड करूंक पळयतात. आनी डेवलपमेंट जे आसा जे आज फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरूच न्ही जाल्यार जे टॅक्नोलॉजी वायज खूब अशें डेवलपमेंट जाला. पण जेन्ना आमी टॅक्नोलॉजीचें डेवलपमेंट करता एक वाटेन टॅक्नोलॉजी बऱ्याक पडटा, पण खुबशे वेळार टॅक्नोलॉजीचो गैरवापर हो जाता तो आमी पळयता. मनशान सगळ्यांत व्हडलें केल्लें इन्वेन्शन हें इंटरनेट. आनी आज इंटरनेटाचोय गैरफायदो हो मोठ्या प्रमाणान जाता. आयच्या काळान किंवा आयच्या डेटीन सगळ्यांत व्हडलो जो थ्रेट आज आसा तो जावन आसा सायबर क्रायम. आनी आमी जेन्ना सायबर क्रायम म्हणलें की तातूंतल्यान इन्वेस्टमेंट स्कॅम, डिजिटल अरेस्ट, सेक्स्ट्रॉशन, हॅक्स, सेक्युरिटी ब्रिचेस लिस्ट मोठें आहा. आनी हाका ट्रॅप जाल्ले हातूंत फसलेलेय लोकांची लिस्ट भरपूर अशी आसा. इट इज बियॉन्ड एज, बियॉन्ड एज्युकेशन लेवल, बियॉन्ड इंटलॅक्च्युअलिटी. पण ह्या विशयाचेर खरें म्हणल्यार आमचें सरकार सुद्दां पोलीस यंत्रणेचे थ्रू खूब अशे पावलां उखलता हें तांकां ट्रॅप करपाक किंवा ते स्टॉप करपाक. पण आमकां अशें दिसून आयलें की हाजेर अवेरनेस हो मेन फर्स्ट स्टेप आसूं शकता. सो एज अ रिस्पॉन्सिबल मिडिया हावस आमी विचार केलो की हाजेर एक अवेरनेस करचें म्हणून. आनी ताच्या खातीर ह्या सायबर क्रायमाचेर अवेरनेस करपा खातीर आमी एक खास मानेस्त हांगा आपयला. ते जावन आसा सायबर क्रायम पोलीस स्टेशन रायबंदरचे सायबर कमांडो PI विद्यानंद पवार. सर नमस्कार. नमस्कार तुमकां. जशें हांवें इंट्रोडक्शन केलें पयलें सुद्दां आमी सायबर क्रायमाचेर उलयचे पयलीं हांव तुमकां एकूच प्रश्न विचारूंक सोदता की सायबर कमांडो कितें? आमचे जे PM आसा, ऑनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी, तेंची विजन आसा की आमची जी इंडिया ही सगळ्यां खातीर सायबर स्पेस, जी इंडियाची जी सायबर स्पेस आसा ती सेफ आसपाक जाय. थंय खंय तरी एटॅक जावपाक जायना, थंय कितें बुलिंग जावपाक जायना किंवा थंय कितें अशें क्रायम जावपाक जायना. सो तेजी एक विजन आसलें की सगळ्या स्टेटीन अरावंड एक टोटल अरावंड 5000 सायबर कमांडोज तयार करपाचे, जेणे करून ही जी आमची जी इंडियाची जी सायबर स्पेस आसा ती सगळ्यां खातीर सेफ आसतली, ते सेफली यूज करूंक शकतले आनी तांकां कसलेच हिंड्रस आसचें ना. सो म्हणून तेणी जी आमची जी फर्स्ट बॅच आसलेली ती ऑलमोस्ट कन्सिस्टिंग ऑफ 500 सुमार अशे जे आमचे कमांडोज आसले, पोलीस कमांडोज, तांकां ट्रेन केले. 6 मंथ्साची इंटेन्सीव ट्रेनिंग आसलेली वेगवेगळ्या IITसान, RRUसान, मागीर NFSUन आनी डायट पुणे. आनी थंय तांकां सगळे जे सायबर सेक्युरिटीचे जे इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट्स आसले ते बरे भशेन शिकयले गेले. आनी इन फ्युचर हे जे कमांडोज आसा ते ही जी ड्युटी आसा प्रोटेक्टींग द सायबर स्पेस ऑफ इंडिया फ्रॉम एनी सायबर थ्रेट, ती ड्युटी बऱ्या प्रमाणान करतले. सो त्या विजना खातीर आमी बी सायबर कमांडोज ट्रेनिंग घेवन आतां आयलेले आसा. आनी जे कितें आमच्या कडच्यान बरें आमी करूंक शकता देशाच्या खातीर ते आमी सदांच करपाक रेडी आसतले. सो तुमी फर्स्ट बॅच हो आतां? हय, आमची फर्स्ट बॅच. आमचे ऑलमोस्ट अरावंड 10 ट्रेनिंग सेंटरांचेर तेंच्यांनी 30 दिसांची अशी बॅच घेतलेली. सो हांवें जी ट्रेनिंग केला ती डायट पुणे, डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ एडवान्स टेक्नॉलॉजी इन पुणे, थंय केला. आनी आमकां 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग आसलेली. तितून आमकां मालवेर एनालिसीस, मागीर नेटवर्क एनालिसीस, सायबर फॉरेन्सिक्स किंवा मागीर खुबश्यो अश्यो बाकीच्यो गोश्टी आसल्या, डार्क वेब, मागीर क्रिप्टो करन्सीज, क्रिप्टो फ्रॉड्स, अशे खुबश्यो गोश्टींचेर आमकां ट्रेनिंग दिली गेली. आनी ही ट्रेनिंग आमकां इन फ्युचरान सुद्दां बरी युजफूल जातली अशें हांव चिंतून वयतां. सर आमी आतां तुमी जे म्हणलें न्ही सायबर कमांडो, सो सायबर कमांडो म्हणल्यार डिरेक्टली रिलेटेड टू फायट्स ऑर कावंटर करपा खातीर बीन. सो आज जर आमी पळयलें जाल्यार खंयचें युद्ध जें आहा मोस्टली इट इज सायबर वॉरफेअर म्हणूंक शकता आमी. हय. सो लेटस्ट जें आसा तें. हय. आतां सद्या सांगपाचें म्हळ्यार आतांचे अशें प्रेडिक्ट केलें जाता जे फ्युचरचे जे वॉर्स जातले इट वील बी अ सायबर वॉरफेअर. आनी तेतून लिटरली कांय आसचें ना, नवीन कांयचें ना. म्हणजे सगळे जाण बसून एके कडेन जाग्यार बसून सगळे युद्ध ते लढले जातले. आनी जेंची सायबर स्पेस स्ट्रॉंग आसा तो विनर जातलो. सो एक वेळ पळोवपाक गेल्यार जर आमचे जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आसा तेंची विजन खरीच बरी आसा. कित्याक म्हाका दिसता ऑल ओवर वर्ल्डान ही जी पयली अशी इनिशिएटीव आसा जी इंडियन घेतलेली जाला की वेरीन दे आर ट्रेनिंग द ऑफिशियल्स ऑफ पोलीस डिपार्टमेंट टू बिकम अ सायबर कमांडोज. आनी ते मागीर तेंच्या स्टेटीन जे कितें एटॅक जातले, जे कितें सायबर वॉरफेअर जातले ते कावंटर करतले. सायबर क्रायम म्हणलें की ना
सगळे क्षेत्रांतले हांवें जशें म्हणलें इट इज बियॉन्ड एज, बियॉन्ड सेक्स, बियॉन्ड स्टेट, बियॉन्ड कंट्री असो तो आसा क्रायम आसा तो. पण ताका वर्नरेबल जो एक सेक्शन आसा तो आसा यूथ किंवा किड्स. सो वील स्टार्ट टचिंग अपॉन दीस फर्स्ट. ओके, चलता. जाल्यार मुळान मेन म्हणजे सायबर क्रायम हें कितें आनी ताजे अंडर कितें कितें येता. सायबर क्रायम हो व्हडलो ब्रॉड टर्म आसा. खंयचो क्रायम जेन्ना आमचे इंटरनेटच्या माध्यमाच्यान किंवा जे आमचे जे कम्युनिकेशन डिवायसीस आसा लायक कॉम्प्युटर, लॅपटॉप्स, मोबायल ह्याच्या माध्यमांच्यान जाता तेन्ना तेका आमी सायबर क्रायम म्हणटा. आतां हो सायबर क्रायम सदांच तुका कितें फायनान्शियल लॉस करपाक जातलो असो ना, तर थोडे टायम्स तुजें नांव डिफेम करपाक जाय, तुका थ्रेटन करपाक जाय, तुका हॅरेस करपाक जाय जाल्यारूच जाता. तशेंच सदांच हो ग्रुपान जातलो अशें बीन ना. इंडिविज्युअल मनीसूय एकटो करूंक शकता. लायक कोणाची सपोज फेक प्रोफायल करपाक जाय, कोणाक सपोज हॅरेसमेंट करपाक जाय जाल्यार हे क्रायम्स आसा ते इंडिविज्युअल मनीसूय करता. आणि एक सिनारियो पळयलेलो आमी लास्ट 1 इयरचो. तितून आमी पळयलें की ऑलमोस्ट 330 मिलियन वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या सायबर क्रायमान फसले. आणि ते रिजन आमकां 3 मेन रिजन्स आमकां मेळ्ळी. ती म्हणजे पयलो रिजन आसा की अनअवेरनेस, लोकांक खबर ना की ते कशें फसूंक शकता. दुसरी गोश्ट आसा म्हळ्यार ग्रीड. थोडे टायम्स आमकां कितें दिसता की चल म्हाजे कडेन जर एक 5 लाख आसा जाल्यार हांव चिंतता की ते 5 लाख हांव एका म्हयन्या भितर 10 लाख करतलो. सो तेज्या खातीर हांव खंय तरी एक इन्वेस्टमेंट किंवा आनी बाकीचे कसले जे आसा स्कॅम तितून फसता आनी पयशे लूज करता. आनी थर्ड गोश्ट आसा ती म्हळ्यार तर भंय. खुबश्या फावटी लोकांक जेन्ना फोन येता आनी तांकां सांगता की ना बाबा आमी CBIच्यान कॉल करता किंवा दिल्ली पुलिसाच्यान कॉल करता किंवा मुंबय पुलिसाच्यान कॉल करता, तेन्ना लोक भियेता. आनी त्या फियरा खातीर खूब फावटी आपले जे बँक डिटेल्स आसा, आपले जे बाकीचे जे आधार कार्ड, पॅन कार्डाचे डिटेल्स आसा ते लोकां कडेन तेंच्या वांगडा शेअर करता आनी खंय ना खंय तेंच्या वांगडा सायबर स्कॅम जाता. सो ह्यो 3 जर गोश्टी जर आमी ओवरकम केल्यो आनी जर आमी अलर्ट रावले जाल्यार खूब फावटी आमी ह्या स्कॅमा पासून वाचूंक शकता. आनी ह्यो गोश्टी आमी आमकां स्वताकूच न्हू तर बाकीचे जे कोण सपोज बाय चान्स फसता जाल्यार तेंकां बीन सांगपाक जाय तेच्या कारण की ते खंय तरी फसपाक जायना. जशें हांवें पयलीं म्हणलें की इट वील बी अ ब्लडलेस वॉरफेअर किंवा इमोशनल वॉरफेअर म्हणून वॉरफेअर, कारण इमोशनली ट्रॅप करप आनी तांचे कडल्यान काडून घेवप अशें वॉरफेअर. सो हांवें जशें म्हणलें वर्नरेबल जे आहा मोस्टली तो यूथ सेक्शन आनी चिल्ड्रन. सो भुरग्यांच्या संदर्भान जावपी खंयचे खंयचे स्कॅम्स आहा. मोस्टली जे रिलेटेड टू आतां सपोज आमी लेडीसूच घेवपाक गेले, चलयांच्या हातून घेवपाक गेले जाल्यार खुबश्या फावटी कितें जाता आमी अशें पळयलेल्या गोश्टी जाता की जी आमची जी चेडवां भुरगीं आसा ते आपले पर्सनल फोटोज, आपले पर्सनल विडियोज न्ही खूब फावटी आपल्या फ्रेंड्सांक बीन शेअर करता. बरोबर. केन्ना केन्ना सोशल मिडियाचेरूय शेअर करता. खूब फावटी हे जे फोटोज आसा हे विडियोज तेंच्या अगेन्स्ट यूज करून तेंचे फेक प्रोफायल करून तांकां डिफेम केले जाता किंवा तांकां हॅरेसमेंट केले जाता, तेंच्या वांगडा एक वायट वागणूक तांकां दिली जाता. सो हांव अशें सांगतलो आमच्या यंग भुरग्यांक की आपले पर्सनल फोटोज, आपले पर्सनल विडियोज कोणाक शेअर करनाकात. तशेंच आपले तुमचे जर प्रोफायल आसा जाल्यार ते प्रोफायल सदांच प्रोटेक्ट करून दवरात, जेणे करून कोण ते स्क्रीनशॉट मारूंक शकना किंवा ते डावनलोड करून घेवंक शकना आनी तुमचो फेक प्रोफायल करून तुमकां डिफेम करूंक शकना. ह्यो गोश्टी करूंक शकता. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार जर तुमकां सपोज कोणी फोन केलो, तुमकां धमकयले जाल्यार भिवपाक जायना. तेजी कंप्लेंट तुमी नियरस्ट पुलीस स्टेशनान दिवंक शकता की आपले कोण तरी असो धमकता, हॅरेसमेंट करता, बुलिंग करता म्हणून. कळ्ळें. पॅनीक जावपाक जायना. सो ह्यो थोड्यो जर गोश्टी आमी जर सांबाळ्ळ्यो जाल्यार खुबश्या बाबतींत आमी जावंक शकता. तशेंच आनी एक गोश्ट आमी पळयलेली आसा ती म्हळ्यार तर खूब फावटी भुरगीं जे चेडवां भुरगीं आसा तेंची कितें करतात तर तेंची तकली काडटा आनी खंय तरी दुसरे एकट्या बॉडीक मॉर्फ केले जाता, लावन ताका मॉर्फ केली जाता आनी ते मॉर्फ करून मागीर तांकां धमकयले जाता. तशेंच चायल्ड पोर्नोग्राफी, ल्हान भुरग्यांचे जेन्ना कंटेंट जे बुरशे कंटेंट आसा ते जेन्ना शेअर जाता ते सुद्दां एक टायप्स ऑफ क्रायमूच आसा. सो असले गोश्टीन खूब फावटी एवॉयड करपाक जाय आनी पडपाक जायना. सो इनडायरेक्टली हाव सेफ इज सोशल मिडिया म्हाका अशें विचारलें. सोशल मिडिया आपूण जर सेफली वापरलो जाल्यार खूब सेफ आसा. आपूण सपोज जर नेग्लिजन्सली वापरलो जाल्यार आमकां खंय ना खंय तरी तितूनच्यान एक वायट एक्सपिरियन्स येवंक शकता. आमी सपोज आतां फ्रेंड रिक्वेस्ट सुद्दां आमी एक्सेप्ट करता तेन्ना सदांच आमी चॅक करपाक जाय की वेदर दॅट पर्सन इज खरोच जेन्युअन आसा काय ना. ताका पळोवपाचे सुद्दां थोडे आयडियाज आसा लायक तेजे फ्रेंड कितके आसा, तेणें कितें पोस्ट घातलेले आसा त्यो गोश्टी पळोवन सुद्दां आमी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंक शकता. बेटर अननोन मनशाची सपोज तुमकां फ्रेंड रिक्वेस्ट येता, तुमी त्या मनशाक वळखना, घेवपाक जायना. कोणी तुमचे कोणा कडेन मागले, तुमच्या कडेन तुमचे फोटोज मागले, तुमचे विडियोज मागले, ते शेअर करपाक जायना. आपले पर्सनल फोन नंबर, आपलो पर्सनल एड्रेस आसा कोणा कडेन शेअर करपाक जायना. कित्याक ह्यो गोश्टी घेवन कोण ना कोण तुमच्या कडेन खंय तरी स्कॅम करूंक शकता, तुमकां खंय तरी प्रॉब्लमान त्रासान घालूंक शकता. पण तशें पळोवंक गेल्यार
should there be a age limit for being a member of any social media network कित तशें? ॲक्च्युली आसपाक जाय, पूण हांव आतां तेजेर कांय कमेंट करूंक शकना, बट देर शूड बी सम एज लिमीट वॉट आय फील आसपाक जाय. कशें म्हणटात की सोशल नेटवर्किंगाचेर भुरगे स्मार्ट जाता, तांचे ते एक्टिविटीज वाडटा, तातूंत 2-3 अशे पॉयंट्स आसा, म्हणजे ऑनलायन अब्यूज हो एक इशू आहा, ताका कशें तुमी पळयता? आतां सपोज ऑनलायन सपोज कोणाक एब्यूज करता जाल्यार सपोज एक पर्टिक्युलर प्रोफायल आसा सपोज, ते पर्टिक्युलर प्रोफायल सपोज त्या एक कोणाक सपोज चलये भुरगे सपोज एब्यूज करता, हॅरस करता, बुलिंग करता, जाल्यार शी कॅन रिपोर्ट दॅट प्रोफायल. एक ताका ऑप्शन आसा सोशल मिडियाचेर तो रिपोर्ट करपाचो, तो रिपोर्ट करूंक शकता. शी कॅन ब्लॉक दॅट प्रोफायल. कळ्ळें? तशेंच ताका सपोज आनीकूय फुडें सपोज तेच्या फुडें सपोज ताका एक कंप्लेंट करपाक जाय जाल्यार तेच्या प्रोफायलाची जे लिंक आसा ते लिंक घेवन ते नियरस्ट पुलीस स्टेशनान किंवा सायबर क्रायमांचो येवन ते कंप्लेंट दिवंक शकता ते अगेन्स्ट दॅट प्रोफायल आणि लिगल एक्शन घेवंक शकता. तशेंच एक पर्टिक्युलर नंबराच्यान सपोज जर एका कॉल येता, कोण सपोज पर्टिक्युलर हॅरेसमेंट करता, जाल्यार एक संचार साथीची एक वेबसायट आसा चक्षू पोर्टलाचेर म्हणून, ते चक्षू पोर्टलाचेर तो नंबर तुमी रिपोर्ट करूंक शकता. सो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात ज्यो इंटरनली ते करूंक शकता. सर, भुरग्यां खातीर आमी जेन्ना सुरवात केल्या भुरग्यांचे अशें आनीक कितें हें आसा जें अननोन टू थोड्या भुरग्यांक खबरूच ना, घडये आमी आतां फेसबूक किंवा सोशल मिडियाचो उलयता, आनी असले कितें कितें क्रायम्स आहा जे जातात, घडटात तुमचे नजरेन आयल्या अशें? भुरग्यांचे रिलेटेड पळोवपाक गेल्यार खुबशे फावटी ऑनलायन गेमिंगांनी खुबशे भुरगे फसता. कित्याक तर ते भुरग्यांक कितें दिसता की आमी गेम खेळ्ळे की आमकां कितें पयशे मेळटले, थोडे अमावंट इन्वेस्ट केले काय आमकां ते पयशे डबल जावन मेळटले, ट्रिपल जावन मेळटले, टेम्पटेशन जाता. सो हे ऑनलायन गेमींग सुद्दां पळोवपाक गेले जाल्यार खुबशे फावटी घातक आसा आनी खुबशे भुरगे आसा जे ऑनलायन गेमिंगान पयशे वगडलेले आसा. अशे केसीस जाल्लेल्यो बीन आसा वेरीन भुरग्यांनी एक 2,000 घातले, ते 2,000 रिकवर करपाक 4,000 घातले, 4,000 रिकवर करपाक 8,000 घातले, अशें करता करता लाखांनी आपल्या आवयचे बापायचे पयशे वगडलेले आसात. सो हांव तांकां ह्या चॅनलाच्या माध्यमाच्यान लोकांक एक रिक्वेस्ट करतलो की हे जे ऑनलायन गेम्स आसा जे पयशे तुका अर्न करून दिता म्हणून सांगता, चडशे केसीसान ते फ्रॉडूच चलता आनी शक्यतो आमी पयशे भितर इन्वेस्ट करपाक एवॉयड करपाक जाय. कित्याक तर म्हाजे स्वताचे एक्सपिरियन्स आसा की चडशे फावटी लोकांनी पयशे वगडलेलेच आसा, कोणाक पयशे कधी मेळूंक ना. आणि एक असो इशू आहा, म्हणजे भुरग्यांचे रिलेटेड घडी आमी फक्त भुरग्यां कडेन न्ही, यूथ आमी बाकीच्याकूय रिलेट करूं शकता. ऑनलायन शॉपिंग, कारण ह्याच सोशल मिडियांचेरूच थोडे इन्सर्ट जातात एड्स अशे, आनी थंय मागीर खंयचे खंय म्हणजे एक्चुअली तो मार्केटींग नासताच काय. सो ह्या विशया कडेन कशें पळोवचें? आतां सपोज तुमकां ऑनलायन शॉपिंग करपाक जाय जाल्यार आमची एक ट्रस्टेड सायट्स आसा, आमी ताका फ्लिपकार्ट म्हणटा किंवा एमेझॉन म्हणटा की मिशो आसा, खुबशे अशे ट्रस्टेड सायट्स आसा. पूण खूब फावटी अशें पळयलेलें घेता की ही जी ट्रस्टेड सायट्स आसा तेंचेच न्ही फेक प्रोफायल, फेक सायट्स केल्ले जाता, ताका आमी स्पूफिंग वेबसायट्स म्हणटा. तितून जो एड्रेस आसा हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. आतां आमचे सपोज एक एमेझॉनचो सपोज आमी एड्रेस पळयलो जाल्यार तो एमेझॉनचो एड्रेस कसो आसा www.amazon.in. पूण हे जे स्कॅमर्स आसा ते कितें करता सांगपा, ओरिजिनली जी एमेझॉनची जी वेबसायट आसा ती एक्झॅक्टली कॉपी करतात. ते नांव बीन एमेझॉनचें आसतलें, पूण तेजो जो रजिस्टर्ड डोमेन एड्रेस आसतलो तो मातसो चेंज करतले. लायक तो कसो करतले amazon.com किंवा amazonx.com, किंवा थोडे जाण आसा ते चड शाणेपणां आसता ते कितें करता सांगपा amazon.च्या जाग्यार 0 घालता, zon.com अशें करता. म्हणजे ते ऑलमोस्ट तुका सेम दिसता. पूण हे वेबसायट्स पळोवन थंय तुमी डायरेक्टली शॉपिंग करपाक जायना, कळ्ळें? सदां ती व्हेरीफाय करपाक जाय, ती चॅक करपाक जाय की खरीच ती वेबसायट जी ओरिजिनल वेबसायटीचे डोमेन तोच नांव आसा काय ना, आनी तशें पळोवनूच फुडें शॉपिंग करपाक जाय. सर, हो जो वॉरफेअर आसा, सायबर वॉरफेअर आहा, तातूंत जो नॉर्मल मनीस जो आहा तो तुमकां ह्या सपोर्टाक किंवा कॉन्ट्रिब्यूट कसो करूं शकता? रिसंटली आमी एक सायबर योद्धा म्हणून एक इनिशिएटीव सुरू केलेली आसा, वेरीन आमी कॉलेजींतल्या भुरग्यांक, प्रोफेसर्सांक बीन ट्रेन केलेलें आसा इन सायबर क्रायम अवेरनेसान. आनी हे जे लोक आसा, हे जे जनरल लोक आसा, जे आमचे जे सादे लोक आसा, त्यांच्या कडेन त्यांच्या मदीं वचून ह्या सायबर क्रायमा बद्दल अवेरनेस करता की सायबर क्रायम कसो जाता, आपले कसो आमी प्रिवेंट करूंक शकता, कितें करपाक जाय आनी कितें करपाक जायना. सो आमचे जे यंग भुरगीं आसा ती आमच्या कडेन सायबर योद्धा म्हणून व्हॉलंटियरली जॉयन जावंक शकता आनी ह्या आमचे जे इनिशिएटीव आसा तितून ते आमकां हेल्प करूंक शकता, सपोर्ट करूंक शकता. अशें आमचे खुबशे कॉलेजींतली भुरगीं आमच्या कडेन जॉयन जाल्लेली आसा आनी ट्रेनिंग घेवन ते खुबशे कडेन अशे अवेरनेस करता, प्रोग्राम्स करता आनी लोकांक अवेर करता.
सो ही बरी इनिशिएटीव आसा जी आमचे एसपीन सुरू केलेली आसा, एसपी सायबर क्रायमान राहुल गुप्तान. सो एज अ नॉर्मल सिटीजन, एज अ तुमी जर कोण नॉर्मल सिटीजन आसा, कोणी आसतना मागीर ते लेडीज आसूं किंवा जेंट्स आसूं, कॉलेजचे भुरगे आसूं, तुमी सायबर योद्धा म्हणून आमकां जॉईन जायात आणि आमी तुमकां ट्रेन करतले आणि मागीर तुमी जे अवेरनेसचे काम आसा ते तुमी फुडें करू शकता आणि लोकांक सांगू शकता. लिस्ट खूब आहा तशें तुमी म्हणलें स्कॅम्स जे आहा वेगवेगळे नांवां आमी घेतलीं. प्रायोरिटायज जर केलें आमी एड्रेस करपा खातीर जाल्यार खंयचे खंयचे कशें आमी हो पयलीं घेवया असो कशें आहा, खंयचे एड्रेस जास्त करूंक जाय अशें दिसता तुमकां? सांगपाचें म्हळ्यार आतां सपोज तुमकां सपोज एक डावट दिसता जाल्यार बेस्ट थिंग कितें करपाचें, सपोज तुमकां गुगलाचेर वचूं येता तुमी आनी थंय तुमी एमेझॉन वेबसायट तुमकां जाय शॉपिंग करपाक जाल्यार ती टायप करून तुमी सर्च करूंक शकता. गुगल वील चडशे फावटी तुका जी ओरिजिनल एमेझॉन आसा तीच दाखयतली आनी थंयच्यान तूं शॉपिंग करूं शकता. फ्लिपकार्टाचेर तशेंच करूं शकता तूं. लिंक जे येता आमकां खूब फावटी वॉट्सॅपाचेर लिंक येता किंवा आमकां अशें सोशल मिडियाचेर फेसबुका इंस्टाग्रामाचेर लिंक येता की बाबा एमेझॉनचो सेल चालू आसा, फ्लिपकार्टचो सेल चालू आसा, थंयच्यान ते लिंक क्लिक करून ओपन करपाक जायना. कित्याक खूब फावटी ते फिशींग लिंक आसता जितून आमकां ही फेक वेबसायट आसा तेजे एड्रेस लिंक केलेलो आसता आनी ती फेक वेबसायट ओपन जाता. फिशिंग लिंक हो शब्द एक म्हाका इम्पॉर्टंट आहा, तोय मातसो एलिब्रेट करून सांगा. फिशींग म्हटल्यार खूब फावटी आतां कशें आसता, नॉर्मल वेबसायटीचेर सपोज एक आयफोन आसा तेजी सपोज एक कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट 1.5 लाख आसा आनी ते आसतलें की त्या वेबसायटीचेर ओरिजिनल वेबसायटीचेर जर फ्लिपकार्ट आसा किंवा एमेझॉन तेजेर एक 10,000 डिस्कावंट आसतली, 1,40,000 आसतली. पूण हेजो पळय ती जर फिशींग लिंक आसा, ही जर फिशींग वेबसायट आसा जाल्यार तोच 1.5 लाखाचो मोबायल तुका 40,000 50,000 आसतलो थंय आनी सांगतलो की तुका 90% किंवा 80% तेजेर डिस्कावंट आसा म्हणून. सो अशे जे वेबसायट आसा, फिशींग वेबसायट आसा जितून तुका टेम्पटेशन खूब दिलें घेता आनी ते टेम्पटेशन पळोवन लोकांकूय दिसता की जाल्यार बाबा आपल्याक एक म्हारग गोश्ट जर कमी रेटीन मेळटा जाल्यार ती बरी गोश्ट आसा म्हणून. पूण सदांच लक्षांत दवरा, ऑनलायन जी गोश्ट तुमकां म्हारग गोश्ट कमी रेटीन मेळटा ही सदांच सारकी आसतली आनी जेन्युइन आसतली अशें ना. खूब फावटी ती फटींग वेबसायट आसूंक शकता आनी तुमच्या वांगडा फसवणूकूय जावंक शकता. हे चिंतूनच खंय तरी शॉपिंग करपाक जाय आनी चॅक करपाक जाय. चॅकींग खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी एक असो फ्रॉड आहा जो म्हाका दिसता घडये इंटलेक्च्युअल सुद्दां सारके ट्रॅपान वता, दॅट इज इन्वेस्टमेंट स्कॅम. सो इन्वेस्टमेंट म्हणलें की थंय कितें घाल्यार मातशें जास्त मेळटलें हो एक टेम्पटेशन आसता आनी जेणे करून कोणूय म्हणजे साद्यांतलो सादो आनी वयल्या लेवलाचो मनीस ट्रॅप जाता. सो हो इन्वेस्टमेंट स्कॅम म्हळ्यार कितें? आतां पळय खूब फावटी लोकांक कितें दिसता की जाल्यार आपल्या कडेन एक थोडेशे एक अमावंट आसा, कॉर्पस आसा जे तेंच्यांनी फूल लायफाचे तेंचे सेविंग्स आसता. सो कोणाकूय दिसता की चल बाबा ते जे कोण इन्वेस्टमेंट ते वाडपाक जाय, ते पयशे वाडपाक जाय म्हणून. तर इन्वेस्टमेंट स्टार्टींग कसो जाता, तर जेन्ना आमी एक सोशल मिडिया यूज करता लायक फेसबूक, इंस्टाग्राम, तेन्ना सायडीक आमकां खूब फावटी अशे पोस्ट येता की तुमी शेअर मार्केटान इन्वेस्ट करा, की तुमी क्रिप्टो मार्केटान इन्वेस्ट करा आनी आमी तुमकां गायड करतले. मागीर तुमी आमचो ग्रुप जॉइन करा, टेलिग्राम ग्रुप जॉइन जाय किंवा तुमी वॉट्सॅप ग्रुप जॉइन जाय. थंय तुमकां आमी टिप्स दितले, खंयचे शेअर्स बरे आसा, खंयचो स्टॉक्स बरो आसा, खंयचे कॉयन्स बरे आसा, तितून तुमकां आमी गायड करतले आनी तितूनच्यान तुमचे जे इन्वेस्टमेंट आसा ते आमी डबल करतले, ट्रिबल करतले. अशें सांगून ह्या लोकांक पयलीं इनिशियली ह्या वॉट्सॅप किंवा टेलिग्राम ग्रुपान जॉइन केलें जाता. मागीर जॉइन केल्या उपरांत थंय तांकां जे टिप्स दिले जाता, वेगवेगळे टिप्स दिले जाता की हो स्टॉक बरो आसा, हो कॉयन बरो आसा. मागीर थंयसरच्यान तांकां मागीर एक लिंक दिवन किंवा एक पर्टिक्युलर एपाचेर तांकां रजिस्टर केलें जाता आनी ते जे एप जे आसा इट इज अ फेक, मोस्टली फेक एप्स आसता. मागीर ते बँक ट्रेडेड आसूंक शकता, खंयचे जे ट्रेडर्स आसता तेजे ट्रेडींग रिलेटेड आसूंक शकता आनी खुबशे अशे बँकेचे एप्स आसा, फेक एप्स आसा, ओरिजिनल एपाचेच डुप्लिकेट कॉपी करता आनी ते फेक एप तयार करता. अशे SBIचे आसा, HDFCचे आसा, कोटक बँकचे आसा, फेक एप्स आसा. सो लोकांक फक्त ते कळना की खंयचे ओरिजिनल खंयचे फेक. लोक खूब फावटी ते फेक एप्साचेर आपले रजिस्टर करून घेता आनी आपलो एक प्रोफायल क्रिएट करता. प्रोफायल जेन्ना ते क्रिएट करता तेन्ना मागीर इनिशियल जेन्ना ते एमावंट जेन्ना ते इन्वेस्ट करता, धाकटो जेन्ना एमावंट इन्वेस्ट करता तेन्ना तांकां तेजो एक बरो रिटर्न्स मेळटा. एक तूं 10,000 इन्वेस्ट केले जाल्यार तुका एक 20,000 मेळटले, एक 20,000 केले 40,000 मेळटले. एक 2-3 फावटी तो एमावंट तुका विड्रॉ करपाकूय मेळटा. सच दॅट की एक तो एप आसा तेजेर तुका एक ट्रस्ट कसो जाता मागीर. बरोबर, जेन्ना ट्रस्ट जाता तुमकां तो मेळटा. तुका कितें दिसता की चल बाबा आपूण 10,000 घातले आपल्याक 20,000 मेळ्ळे, चल बाबा 20,000 घातले आपल्याक 50,000 मेळ्ळे. सो एक हो जो एप आसा हो ट्रस्टेड एप आसा आनी फ्युचर हितून इन्वेस्ट करपाक कांय प्रॉब्लम ना म्हणून. मागीर
कुठे तेंचे कस्टमर केअरांतल्यान बी तुमकां खूब फावटी फोन येता आनी थंय तांकां सांगता की चल मॅडम सर तुका आमी आतां एक IPO अलॉट करपाचो आसा तेन्ना तूं IPO खातीर इतकें तुका दिवचें पडटलें पे करचें पडटलें थंयच्यान तुजी इन्वेस्टमेंट करून घेता तशेंच तुका सांगता की सर आतां एक बरो स्टॉक मार्केटान लॉन्च जावपाचो आसा तेन्ना त्या स्टॉकाक तुका जर जाय जाल्यार तुका हांव इन्वेस्ट कर तूं तुमकां आमी तेतून प्रॉफीट करून दिता अशें सांगून लोकां कडच्यान मागीर लार्जर एमावंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करून घेता आणि तो इन्वेस्टमेंट इतको आसता की अशे आमचे कडेन केसीस आयले आसा की वेरीन इट इज इन क्रोर्स अशे केसीस जाल्लेलो आसा की क्रोर्सांनी लोकांनी इन्वेस्ट केलेलो आसा आणि मागीर जेन्ना ती इन्वेस्ट करतात तेन्ना तेंच्या प्रोफायलान तो जो एमावंट आसा तो वाडलो दिसता तांकां की तुवें एक 10 लाख सपोज इन्वेस्ट केले जाल्यार तुका दिसता की थंय बाबा 10 लाखाचे 14 लाख जाले पूण जेन्ना तूं 14 लाख ते काडपाक वयता विड्रॉ करपाक वयता तेन्ना तुका विड्रॉ करपाक मेळना मागीर ते कितें सांगता तुका की सर तुका आतां विड्रॉ करपाक जाल्यार तुका आनीक लार्ज एमावंट इन्वेस्ट करचो पडटलो मागीर तुका परत काडपाक मेळटलें किंवा तुका थंयसर जे टॅक्सीस आसा गव्हर्मेंट टॅक्सीस आसा ते पे करचे पडटले आनी मागीर तुका काडपाक मेळटलें पूण जेन्ना तूं टॅक्सीस पे करता किंवा तूं आनी एडिशनल एमावंट घालता तेन्ना तुका एक तर ते रिस्पॉन्डूच करिना किंवा तुका आनी काय ऑप्शनूच आसा विड्रॉ करपाचो आणि जेन्ना मागीर तुका जेन्ना कळटा इतकें सगळें लास्ट सगळें जावन की बाबा आपल्याक पयशांनी काडपाक मेळना आपल्यान खंय तरी स्कॅम जालो त्या टायमार मागीर ते आमचे कडेन येता आनी आमचे कडेन कंप्लेनी घालता सो खूब फावटी अशें जाता की जर ती गोष्ट सपोज तेंच्यांनी जर बेगिना केली जाल्यार खूब फावटी आमी तो एमावंट सेव करूंक शकता पूण जितके लेट जातले तितके चान्सीस आसा की तो एमावंट खूब कमी प्रमाणात सेव जावंक शकता आनी एक आसा कशें कोणाकूय टेम्पटेशन आसता की म्हाका हेजो पयशाचो अमावंट मेळोंक एक्स्ट्रा मेळोंक म्हणून आपूण करतलो म्हणून आर देर एनी सायन्स वेरीन लायक यू कॅन सेन्स करूं शकता की बाबा हांगा हे स्कॅम आसूं शकता अशें कितें आसा एक्चुअली नॉर्मली हांव एडवायस करतलो जर तुमकां इन्वेस्टमेंट करपाक जाय जाल्यार एक रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड जे ट्रेडर्स आसता तुका फर्म्स आसा तेंच्या कडच्यान इन्वेस्टमेंट करपाचें अदरवायज जे बँक्स आसा आमचे तेंचे सुद्दां इन्वेस्टमेंट जे एक्झिक्युटिव्स आसा तेंच्या थ्रू इन्वेस्टमेंट करपाचें रादर दॅन इन्वेस्टींग फ्रॉम अशे सोशल मिडियाचे इन्वेस्टमेंट जे लिंक्स क्लिक करून आमी इन्वेस्ट करता किंवा ग्रुप जॉईन इन्वेस्ट जाता करता बिकॉज हे सोशल मिडियाचे किंवा हे जे आसा ऑनलायन यू कॅन नेवर ट्रस्ट इट तांकां ट्रस्ट करूंक शकना आमी कित्याक तुमकां खंय तुमी सोबत हे फुडें चवकशी करपाक गेले चवकशी करपाचे चान्सीस आसना बट एटलिस्ट जर बँकेच्यान केले किंवा जे फर्म्स आसता रजिस्टर्ड आसा तेंच्या कडेन तुमी वचून चवकशी करूंक शकता सो इट इज वन वे इट इज बेटर की तुमी तशें इन्वेस्ट करता जाल्यार रादर दॅन अवॉयडिंग दीस टायप ऑफ इन्वेस्टिगेशन आमी जो फर्स्ट टॉपीक जो उलयलो भुरग्यां बद्दल उलयलो आनी हो इन्वेस्टमेंटान म्हणल्यार हे म्हाजें प्राऊड कित्याक व्हडल्यांचें आसता चडशें पूण जर जे आमी फर्स्ट इशू उलयलो भुरग्यांचे अगेन्स्ट जो क्रायम जाता तातूंत पेरंटल गायडन्स किंवा आनी कसलें गायडन्स मेजरली घरा भुरगीं आपल्या आवय बापायक सांगूंक वतना असल्यो गजाली सो तेन्ना पेरंट्सांनी कशें हे सायन्स एंड सिम्पटम्स समजून घेवपाचे सपोज एक खंयचे पर्टिक्युलर भुरगो आसा सपोज तर एक डिप्रेस रावता एक टेन्शनान आसा काय कोणा कडेन उलयना आपले कितें गोश्टी शेअर करिना जाल्यार एक थोडेशे एक विचारूंक शकता पेरंट्स तांकां की बाबा कितें जाल्लेलें आसा तूं कितें प्रॉब्लम फसलो आसा ना बाबा कितें तुका इशू जाल्लेलो आसा अश्यो गोश्टी पेरंट्सान लक्ष दवरपाक जाय आपल्या भुरग्या कडेन कित्याक सपोज जर भुरगो टोटली आयसोलेटेड आसा कोणा कडेन उलयना कोणा कडेन कितें सांगिना कितें डिस्कस करिना किंवा त्याचो बिहेवियर सपोज मातसो सपोज एक सस्पिशियस कसो दिसता जाल्यार एक पेरंट्सान लक्ष दिवपाक जाय आपल्या भुरग्यांचेर आनी ह्यो गोश्टी तेंच्यांनी जाणून घेवपाक जाय कित्याक खूब फावटी अशें जाता की थोड्यो गोश्टी आसा की ते भुरगे सांगपाक पळयना आवय बापाय तांकां दिसता की आवय बापाय आपल्या कडेन कशें रिएक्ट करतले तांकां एक तो डावट आसता पण पेरंट्सांनी जर हे सारके जर गोश्टी जर तांकां विचारून सारके जर तेंच्यो जाणून घेतल्यो जाल्यार खुबशे प्रमाणान ह्यो ज्यो गोश्टी आसा ते अवॉयड करूंक शकता किंवा आमी प्रिवेंट करूंक शकता सर खुबशे तुमचे हांवें टॉक्स पळयल्या तातूंत तुमी भुरग्यांक जेन्ना टॉक्स दिता स्कुलांनी कॉलेजींनी तुमी दिता तेन्ना हांव एक फाटी पळयतालो तुमचे रँडम तातूंत तुमी खुबदां अशें मेन्शन केलां की देर आर सम सुसायडल टेंडन्सीज इन चिल्ड्रन म्हणजे अशें जेन्ना ट्रॅप जाता असल्या स्कॅमांनी ट्रॅप जाता तेन्ना सुसायडल टेंडन्सी आनी म्हाका अशें घडये कोणी सुसायड केल्लें अशें आयकलां अशें कितें तरी खूब कडेन सो फाटल्या दिसांनी हांव एकदां एक टॉक दितालो थंय एक पेरंट्स आनी पेरंट्सान सांगलें की एक तेजी चली आसलेली शी वॉज अ विक्टीम ऑफ सायबर बुलिंग सो अश्यो गोश्टी घडपाक जायना कित्याक खंय ना खंय तरी कितें जाता जेन्ना भुरगीं खंय तरी तेंचो बिहेवियर चेंजीस जाता ते पेरंट्सांनी पळोवपाक जाय आनी ते पळोवनूच तेजेर फुडलें कितें आसा तें डिस्कशन घेवपाक जाय किंवा तेजो फुडलें कितें स्टेप घेवपाक जाय कित्याक सपोज जर खंय तरी पेरंट्साचें जर निग्लिजन्स जालें जाल्यार तशें कितें जावंक शकता आनी आमकां तर नाका तशें कितें जाल्लेलें खंयच्या भुरग्यांक अगेन्स्ट कित्याक भुरग्यांचें लायफ खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी खूब प्रेशस आसा करेक्ट सर आमी जसो ह्यो टॉपीक डिस्कस करता आज तेन्ना जशें
स्टार्टिंगाक सांगलें की टॉपीक तातूंतच सब सेक्शनाच भरपूर आसा हॅक्स किंवा डिजिटल अरेस्ट खुबशे आहा आमी आतां म्हाका दिसता सुरवात केला ती फक्त हेजेरूच भुरग्यांचेरूच हे केला टच अपॉन केला किंवा एक बारीक हे हो इतको वास्ट सब्जक्ट इतको वास्ट टॉपीक हाजेर मुळान अवेरनेस हें गरजेचें आसा ते मागीर भुरग्यांचें आसूं ते पेरंटल आसूं टिचर्स आसूं ओवरऑल पळोवंक गेल्यार हेजेर जे अवेरनेस जाय तो मोठ्या प्रमाणात जाय आनी गोंय पुलीस करतात ताका हातभार लावपाक आमी आज प्रुडंटान हो एक ल्हानसो कार्यक्रम दवरला पण म्हाका दिसता की हाका आज आमचे कडेन हो टॉपीक कवर करपाक कमी टायम आसा सो हो टॉपीक आमी घडये फुडलो भाग जो आसा फुडें आमी आनीक नवो एपिसोड करूंक जाय असो दिसता म्हाका तर आयचो हो टॉपीक आमच्या आयचो जो हो एपिसोड जो आहा तो आमी हांगाच सोंपयता आनी फुडले जे तातूंत आनीक जे इश्यूज आहात डिजिटल अरेस्ट जावं किंवा सेक्सटॉर्शन जावं हॅक्स जावं हे जे इश्यू आहा आमी फुडल्या एपिसोडान घेतले सर तुमी हांगा आयले आमी फुडल्या एपिसोडान परत तुमकां येवकार दिता ह्या विशयाचेर लोकांक अवेरनेस करपाक आनी जशें म्हणलें आमी समाजाक आमी सुदारपाचो एक यत्न करपाक किंवा समाजाक योग्य दिशेन व्हरपाक तुमी हांगा आयले तुमकां देव बरें करूं परत एकदां मेळया आमी फुडल्या एपिसोडान सर या देव बरें करूं देव बरें करूं